पिरणा मेकळे सुवातेर एका 25 ते 30 वर्षाच्या तरणाट्याची कूड सापडली। तशें कुडीर घावे आशिल्ल्यान मार बळय जाल्ल्यान ताका मरण आयिल्लें आसूं असो अदमास पुलिसांक आसा। पळयात पुराय बातमी। पिरणा मेकळे सुवातेर एका 25 ते 30 वर्षाच्या तरणाट्याची कूड सापडली। शुक्रारा सकाळी ही घडणूक उक्ताडार आयली। ताचे कुडीर घावे आशिल्ल्यान मारबडे जाल्ल्यान ताका मरण आयले आसूंये असो पुलिसांक अदमास आसा। कोलवाळे पुलिशेन तरणाट्याची वळख पटयल्या। हो तरणाटो थियेच्यान पिरणाचे दिशेन चलत वयतना कांय जाणांनी पळयल्लो। ते उपरांत कोणा वांगडा तरी ताचे झगडे जावन मारबडे जाल्ल्यान ताका मरण आयिल्ल्याचें कळटा। पिरणा मेकळे सुवातेर ताची कूड सापडली। उपरांत 108 ताका म्हापशेच्या जिल्लो हॉस्पिटलांत भरती केलो, मात दोतोरांनी तो मरण पाविल्ल्याचे जाहीर केले। तरणाट्याच्या आंगार घावे आशिल्ल्यान पुलीस खुनाचे दिश्टीन तपास करतात। अशें असले तरी पोस्टमार्टमा उपरांत ताचे मरणाचे नेमके कारण कळटले। ब्युरो रिपोर्ट, गोमंतक टीव्ही।